विश्वजीत राणेन आमच्यो जमिनी फुकटात IIT प्रकल्पा खातीर दिवपाचे बेत आंखलेलो. हो प्रकल्प रद्द केल्ल्याचे अधिकृतपणान जाहीर करचे नात. ट्रान्स्फर केल्ले आमचे जागे क्लास 1 स्वरूपात आमच्या नांवार जायनात. आमचेर घातलेल्यो केसी फाटी घेयनात. आमच्या लोकांच्यो ट्रान्स्फरी रद्द जायनात. पुलीस निरीक्षकाक टर्मिनेट करिनात. तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतलें. मेळावलेकारांनी विश्वजीत राणेक शिटकावणी दिल्या. शेजारच्या गांवांचो आनी गोंयभरच्या हेर वाठारांतल्यान मेळावलेकारांक तेंको मेळपाक लागल्या उपरांत विश्वजीत राणेन सोशल मिडियाचेर आपल्या निवेदनाचो व्हिडिओ घातलो. मुख्यमंत्र्याक पत्रय बरयलें आनी प्रकल्प रद्द करात अशी चीटय बरयली. तेचेर मेळावली पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलन समितीन प्रतिक्रिया दिल्या. आंदोलन समितीन मंगळारा राती पत्रकार परिशद घेतली. थळावो आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मुख्य सचिवा कडेन केल्लो पत्रव्यवहार तेंच्यांनी मिडिया मुखार दवरलो आनी तेचें स्पश्टीकरणय मागलें की आमचे जे MLA श्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हे आमच्या एक इमोशन्सा बरोबर खेळ खेळपाक सोदता. आमकां एक फोटोवपाक सोदता. आमकां जशें फटयता तशें पुरेपूर गोंय राज्याक आनी 70च्या बांदवाकूय फटोवपाक सोदता. अशें कित्याक IIT रद्द जायना जेन्ना म्हणल्यार आमकां ऑफिशियली कळना की IIT रद्द जाली. त्याच्या नंतर जो जागो IITक ट्रान्सफर जाला फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणून तेंच्यांनी म्हटला. हे पळयात हांगा पळोवंक शकता तुमी बरें बोल्डली तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा फ्री ऑफ कॉस्ट. आनी जे आमचे कलमां लायल्या ती परत रिवोक जायना. जेन्ना म्हटल्यार IIT आमच्यान रद्द जायना आनी जेन्ना म्हटल्यार आमच्या लोकांक जे ट्रान्सफरी काडल्या जो त्रास दिला हो बंद जायना. आनी आमचो एक बांधव आसा ST बांधव सिद्धू गांवकर हाचेरूय तेणी स्वताहून नोट काडलेलो आसा. हो पळयात तुमी जेणी तो कलेक्टराक तेणी दिल्लो आसा नोट बरयल्लो आसा. तो समज फाटी घेयना तेन्ना म्हटल्यार आमी ओगी रावचना. अटेम्प्ट टू मर्डरी केसी घातलेल्यो आसा. हे सगळ्यो जेन्ना म्हटल्यार रिवोक जायना आनी तेजेर बेगीनच्या बेगीन कारवाई करना तेन्ना म्हटल्यार आमी ओगी रावचेना. आनी PI इकोस्कर हांचेरूय आमी खास करून उलयता. PI इकोस्कर आनी आमच्या बायलांचेर आमच्या आवयचेर पांय दवरला. आमच्या आवयच्या पोटाचेर पांय दवरला म्हटल्यार आमच्या देवी मातेचेर पांय दवरल्या सारको आलो. The total revenue land available because the land will not be put to use. Requesting the Chief Secretary to please intervene and look into the matter so that we can intimate the IIT that the whole land of 13 lakhs could be given to them. It is a request from my side, so I do not know why it has come down to 9 lakhs. सगळीच आमची जागो घेवचो म्हणजे आमकां पुरेपूर काबार करपाचो तेणी विचार केल्लो आसा. आमचे जे ST बांधव आसा तेंची जागो जावंक आसा तांकां पुरेपूर काबार करपाक तेणी एक संदीच सोदलेली. आनी आज म्हणटा की आपले भाव आपले भयणा. विश्वजिताचे हे नवे भुमिकेचेर काँग्रेसीन आनी आम आदमी पार्टीने आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. पळयात विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी आपाचो सुरेल तिळवे कितें म्हणटात ते. म्हाका दिसता विश्वजीत राण्यान लोकांच्या जे पळय निर्धार आसा लोकांचो त्या निर्धारा फुडें ताणें आपलें जे पळय सामकें हें आशिल्लें तें फाटल्यान घेतलां आनी ताणें म्हणलां की IIT दुसरे कडेन खंय मूव करची. म्हाका दिसता म्हज्या कोतान इट इज ए गूड डिसिजन. एक लेटराचेर प्रकल्प खंयचोच सरकाराचो फाटी सरना. सरकारान मुखेलमंत्र्यान रिटर्न दिवचें की मेळावली थंय येना ते दुसरे कडेन व्हरता म्हणून. मेळावलेचो प्रकल्प रद्द करपाचें विधान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केल्लें आसलें तरी त्याच्या उतरार विस्वास दवरूं नाकात. गाकुवेद फेडरेशनान म्हटलां जो मेरेन IIT खातीर संपादीत जाल्ली जमीन परत लोकांच्या नांवार करून दिनात ते मेरेन गोंयभर आंदोलन करतले. गाकुवेदान शिटकावणी दिल्या. जे लोक प्रपोज करता म्हणून जे गांवचे तांचे जे गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसा तांकां लॉंग डिस्टन्साचेर ट्रान्सफर केलो. तशेंच ते लता गांवकर जे आसा ते फिजिकली हँडिकॅप पर्सन आनी एक आंगणवाडी वर्कर ताकाय तांणी 70 किलोमिटर केप्यां ट्रान्सफर केलो. कित्याक तेजी फॅमिली IITक ओपोज करताली म्हणून तेजे फॅमिलीचे 2 लाख जमीन IIT प्रोजेक्टा वयताली. गांवचे विलेजर जे मेळावले जे आसा तांकां तेंच्या जाग्याचो हक तांकां मेळटलो आनी हे जो पर्यंत जायना तो पर्यंत हे एजिटेशन गोंयभर चालू उरतलें. गोवा 365 खातीर मेळावलेच्यान महेश गोवेकार आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.